महिला आणि बाल कल्याण खात्याच्या योजनेखाला मय मतदारसंघातल्या 127 गृहिणी गृह आधार मंजूर झाला। 25 जणांचे अर्ज मंजूर झाल्यात। देखून सोमारा दिवचले आयोजित केलेल्या सुवाळ्यात मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ आणि लाभार्थी गृहिणींक गृह आधाराची मंजुरी पत्रा वाटली। बायलांनी वेगवेगळे सरकारी योजण्यो घेवपाक फुडें येवचें असो उलोय आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी मारलो। महिला आणि बाल कल्याण या डिपार्टमेंटासून 127 अर्ज जे गृह आधार हे अर्ज आज सँक्शन जाता आणि तुमकां हे सँक्शन ऑर्डर दिता आसतना खूप आनंद जाता। मय मतदारसंघाच्या या डेव्हलपमेंटाच्या कामांतून जे सहकार्य आमचे माननीय या खात्याचे मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांच्यानी या सपोर्ट जो केल्लो आसा त्या बद्दल त्यांचे आभार मानता। तशेंच गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी जो सहकार्य आमच्या मय मतदारसंघात दिला त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानता। गोंय सरकाराची ही जी धोरणां म्हणजे प्रत्येक गरजूवंतांक पावप, प्रत्येक आपल्या घटकाक जो गरीबातला गरीब घटक ताका पावप हे काम आज आमच्या सरकारान चालू दवरलेलें आसा। गृह आधार ही जी स्कीम गृहिणी खातीर आमच्या केल्ली आसा, जी वाडटी म्हारगाय जी आसा ती खंय तरी तेजेर मात करतलो जाल्यार आमच्या गृहिणींक प्रत्येक म्हयन्याक जे 1,500 रुपया मेळपाक जाय। हो एक आधार कसो ही मूलभूत गरजो भागोवपाक लागून हो आधार म्हणून ही स्कीम आयज चालू दवरलेली आसा। सरकाराच्या वतीन ही स्कीम सबंद गोंयच्या गृहिणींक मेळटा हे आमचे एक मोठे सहकार्य आमच्या गोंय सरकाराच्या आज लोकांक केन्ना अप्लाय केल्ले? 1 वर्स जालें अप्लाय केल्ले की आतां आमकां सँक्शन जालें। आता तुका सँक्शन जालें, तुका कशें दिसता? तूं कोणाक हेचें श्रेय दिवंक शकता? म्हणजे क्रेडीट गो आमदार हे सरकाराक।